consultants will give the consultation and specialist opinion to the people of Sada and Murmugaon. They will be getting the specially consultations at those steps. The ones who are any problem is there or to be referred to GMC will be given a priority when they will be going to GMC for their further checkups. Here also we will be having a screening camp for pap smear and eye breast examination. As you all know that hypertension, diabetes and lifestyle diseases are increasing in Goa. It is better that we diagnose early, we get ourselves examined early and get treated early. So these health camps will be helping us to diagnose, and it is a good initiative so that the people, young or old, can come, get themselves examined and live a healthy and a better life. So basically they are going to be checked here, and if required they will be even referred to GMC. Whatever medicines to be given will be given here, and if required any further investigation consultation, they will be given a priority stamp, means a reference with a priority, and they have to go to GMC or sub-district hospital or hospital, depending on what the condition. Mega medical camp आयतार दीस 9 सकाळचो स्टार्ट जातलो सारको 8 हो कॅम्प आमच्या मुर्मुगांवान आमच्या मुरगांव हायस्कुलाच्या समोर GRB कॉलनीच्या ऑपोजिट हो मेडिकल कॅम्प जातलो. आणि जे विजन आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ विश्वजीत राणेचे आसा तेच्या निमतान हो मेडिकल कॅम्प आमच्या मुर्मुगांवान पावलेलो आसा. आमचे सगळे OPDचे जे हेड आसा ते थंयसर प्रेजेंट आसतले. स्वता आमचो डीन थंय प्रेजेंट आसतलो, आमचो हेल्थ ऑफिसर, बाकीचे आमचे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, तशेंच आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ विश्वजीत राणे हे सुद्धा ते प्रेजेंट आसतले. आणि असो हांव सगळ्या आख्या मुर्मुगांवच्या लोकांक, म्हणजे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक जे सगळ्यांक उलो मारता की सगळ्यांनी हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट घेवचो. कित्याक असो कॅम्प म्हाका दिसता आयज पर्यंत केन्नाच जावं नासलो. दिस इज द फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री कितें येदो व्हडलो कॅम्प ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाता. कित्याक आयज म्हाका दिसता इतले डॉक्टर थंय येतले, इतले जाण ते आसतले. तेजे भितर म्हाका दिसता डेंटलाचे आसतले, आमचे ENTचे आसतले, डायबिटीज कन्सल्टंट आसतले, वेलनेस सेशन आसतलो, मागीर तुमचे आयुष सर्वीस आसतली, गायनोलॉजिस्ट आसतले, स्किन स्पेशलिस्ट, पिडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, OPDचे म्हणजे असे डिफरंट सगळे म्हणजे आख्खी GMC म्हणपाक शकता हांव कितें त्या दीस आमच्या मुर्मुगांवान आसतली. सो हांव सगळे आमच्या मुर्मुगांवच्या लोकांक उलो मारता की तेंच्यांनी सगळ्यांनी बेनिफीट घेवचो आनी सगळ्या आमच्या युथांक बाबा तुमच्या पेरंट्सांक मातसो थंयसर हाडचो. ते हांव जाणा जाणटेली आसा तांकां मातशें ते दीस घेवन येवं आनी हेजो बेनिफीट घेवचो. कित्याक हे 8 स्टार्ट जातले आनी आमचे 10:30 ते 11 हेजे रजिस्ट्रेशन काबार जातले. तेजे उपरांत आमी न्यू रजिस्ट्रेशन घेवपाक मेळपाना. कित्याक तेंचो एक लिमिटेशन आसता, त्या लिमिटेशना प्रमाणे आमकां करचें पडटलें. इवन इफ दे हॅव टू स्टे अप टू इन द इवनिंग एट 7 o'clock तेंची तयारी आसा, 7 जायसर रावतले ते. बट जितले जाण 11च्या पयलीं रजिस्टर जातले तांकां सगळ्यांक तपासल्या शिवाय तेंचे सगळ्यांचे पयल्या शिवाय ते डॉक्टर एक घालपाना. तेजे लागून सांजची 8 9 जाल्यार तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें आसा आमचे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टरान. कित्याक सगळ्यांचे तपास जाल्या उपरांतूच वयपाचें.